दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मुगेच्या भाव भयणीनो गल्फांत एक कुटुंब आसा ती हांगात हांव कोणी गरजेवंत आसल्यार आमी कोणा सांगल्यार आनी तांकां मस्त घर आसा घरा बापय हुशार ना आवय नेकल्यान काम करून येवन दोगां भुरग्यांक भयणीक आनी पुताकी पोसिजे आनी पूत आतां शिकोवन जालें मात्र काम सोदता खंय काम मेळोना देखून ताका कामाची गरज आसा म्हूण सांगल्यार ती कुटुंब कांय फाटी मुखार करनासतना तांच्या घरा थंय व्हरून दवरतात आनी ताका खंय एक काम सोदून तांचे कडेन विचारून एक काम सोदून तांकां दितात. खंयलीं बरीं मनशां म्हणना. एक दीस हांवें तांचे लागीं विचारलें तुमी कितल्या जाणांक करतात आनी तुमी सांगल्या बरी कितल्या जाणांक तुमी घालपाक करतात आनी काम करून दितात. आनी असो शेवट कळलो हाच्या फाटलो इरादो कळलो खरें म्हणजे तुमकां जेजून खंय ह्या मागण्याच्या मनशांक या कोणें तुमकां अशें करीचें म्हूण सांगलां गे. ती म्हणाली जेजून सांगलां न्ही फादर मार कोणें सांगायचें जेजून आमकां सांगलां कित्याक म्हळ्यार आमी मस्त कश्टांत आसली हांव म्हजो न्हवरोय हांवूय आनी म्हाका हांगा पयलें गल्फाक हाडिल्लें आमच्या शेजारच्यांनी तांणी आमचे कश्ट पळयले म्हजी मांय तांच्या घरा वचून रडलीत मस्त कश्टांत आहा म्हणून आनी ते रडल्याक तूं भियेनाका म्हाका पासपोर्ट करूंक पयशे दिले मांयच्या हातान दिले म्हाका पासपोर्ट करूंक हांव मालगडेन चेडूं म्हज्या हातान पयशे दिले पासपोर्ट कर आनी पासपोर्टाची कॉपी धाड म्हणून हांवें पासपोर्ट केलो आनी पासपोर्टाची कॉपी तांकां दिली आनी पासपोर्टाची कॉपी पावल्या तक्षणा ताणें ताच्या पयलींच म्हाका हें काम आनी सोदून दवरलां आनी म्हाका एकावंटाचें काम करून दिलें म्हजें BCom जाल्लें म्हाका एकावंटाचें काम करून दिलें तांणी आनी म्हाका रावूंक एक शेअरिंग रुमान ती तांणी तांच्या घरांत हांव व्हरून पयलें काम मेळ्ळ्या तक्षणा तांणी म्हाका एक शेअरिंग रुमान वचून सोडलें तांणी आनी थंय हांव मस्त कशें येवन जाल्यार बरें करून वयर आयली हांव आनी म्हाका तांणी सांगून दिलें कशें हांगा गल्फांत आमी वयरेचे गे म्हणून तांणी सांगल्या बरी तत्तमेटांनी मुखार वचून म्हज्या देवाचेर दवरल्या फातयेनी हांव वयर आयली आनी मुखार गेली आनी ताच्या उपरांत म्हाका बरें जालें म्हज्या कुटुंबाक हाणें बरें करून सुरू केलें. ताच्या उपरांत तांकां एक दीस हांव दिल्लेशे पयशे म्हजे कडेन तांणी करशिल्ले कितले आहात की ते वचून एक 6-7 म्हयने जाल्ल्या उपरांत एक 1 लाख म्हणसर इंडियाचो पयसो हांवें दवरलो सांगाता तांकां दिवचो म्हणून प्राय हांवें चिंतलें आनी तांच्या घरा गेलीं आनी ते म्हाका बरें जेवण करून तांणी वाडलें कशें हांवें पटलून धरलें ताच्या मागीर हें खावार काडली ताणें खालें गे म्हूण देखून ती म्हणाली हांवें तुमकां कितें केलां गे हांवें तुका कितें केलां गे तूं आनी एकल्याक कर हे पयशे तूं फाटीं व्हर म्हणाली पयशे काडोनात आमी कितें तुका केलां गे तूं आनी एकल्याक कर आनी ताच्या उपरांत ताणें मस्त जाणांक गरजेवंतांक ताच्या भोंवतणचे क्रिस्तांव आनी क्रिस्तांव न्हय जाल्ल्यांक ताणें भायर व्हरून ताणें कितलें ताच्या हातान कुमोवंक जाता कोणाक विचारन ताच्या फ्रेंड सर्कलाक विचारन कामाक करून दिल्यांत देखून मोगाच्यान ताणें पळय आमकां मेळ्ळो उपकाराक ताणें म्हजी जिणी एकल्यान आपडली आनी हांव बरो जालो म्हजी जिणी एकल्यान आपडली आनी हांव बरो जालो तशें ताणें ताची जिणी आनी एकल्याची जिणी आपोवन ताची जिणी बरी करीचे देखून म्हाका एका फादराबान बरें सांगून म्हाका फादराब जावंक कश्ट आसतानाय ताणें म्हाका फादराब जावंक उमेद दिली आनी हांव सोडण्यां ताणें जिवीत कश्ट म्हूण सोडणें हांव चिंता आसतना ताणें म्हाका धैर्य दिलें ताणें म्हाका आपडलें देखून हांवें आमच्या व्हडदीक कश्टांत आसल्यांक आदार दिवन आमच्या व्हडदींत हांवें येवच्या बरी केलां म्हज्या एकल्यान म्हाका आपडलें आनी हांव म्हजी जिणी नंदन जाली हांवें आनी एकल्या आपडीचें आनी ताची जिणी नंदन करीचें मोगाच्या भाव भयणीनो आपडचें जावन आसा आपडचें आनी जिविनी नंदन करची आपडचें आनी बरें करचें हें लिसांव आयचो वांजेल आमकां दिता. आयच्या वांजेलांत आमी दोगां जाणां देदेस्पर जाल्ल्यांक दोगां जाणांक आमी मेळटा आयच्या वांजेलांत मेळटा तातूंत एकल्याचें नांव आसा आनी एकल्याचें नांवच ना एकल्याक अधिकार पदवी ग्रेस्तकाय पुरो आसा एकल्याक आनी एकल्याक कांयच ना दुबळी
पापर जाल्लीं आनी एकलीं जावन आसा तांकां नांवच ना दुबळीं पापर जाल्यांत. जायरास तो एक अधिकारी. जायरास म्हळ्यार देव परजळटा म्हणलो अर्थ. जायरास म्हळ्यार देव परजळटा म्हूण. तो एक अधिकारी. 12 वर्सां तावन ताची धूव 12 वर्सांचें ताचें धूव पिडेन पडलां, तापान पडलां. ती स्त्री, ती दुबळी रक्तस्रावाच्या पिडेंत वळवळटा 12 वर्सां तावन. 12 वर्सां तावन ती स्त्री रक्तस्रावाच्या पिडेंत वळवळटा. ती स्त्री, तिका नांव ना, ती दुर्बळी, ती पापर. रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक तोवळच्या संस्कृते प्रमाणे, तोवळची संस्कृती तशी आसली, तिका अशुद्ध म्हणून लेखचें, अशुद्ध म्हूण लेखचें आनी ताच्या नंतर तिका समाजेंतावन भायर घालचें. स्त्री 12 वर्सां तावन वळवळटली, मात्र न्ही, 12 वर्सां तावन समाजेंतावन तिच्या कुटुंबांतावन तिका बहिश्कार घाल्ले आमी पळयता. लेवी शास्त्रांत 15 अध्याय 19 श्लोकांत 15:19 अशी रक्तस्राव जाल्यार ती अशुद्ध जातात, तांकां समाजेंतावन बहिश्कार घालूंक आसा लेवी शास्त्रांत आमकां पळोवंक मेळटा. त्या तोवळची संस्कृती ती स्त्री गुपीत येता जेजू लागीं आनी ती जेजूक आपडटा. तिचो भावार्थान ती पडटा, धैर्य काण येता ती. तिचें धैर्य म्हळ्यार तिचो भावार्थ, तिका भावार्थ धैर्य दिता. भावार्थान ती जेजूक आपडटा. ती टचेस जीजस वीथ फेथ. जेजूची गुण करची सखत वळटा आनी तिका गुण करता. ती जेजूची गुण करची सखत आज तुजे थंय वळायचें. ती जेजूची गुण करची सखत तिचे थंय वळल्या बरी तुजे थंय वळायचें, म्हजे थंय वळायचें. आमच्या पिडेंतावन, आमच्या परिस्थितींतावन, आमच्या काळोखांतावन आमकां गुण करीचें, उजवाडा काडीचें. जायरास तसो समस्सो घेवन जेजू लागीं येता. जेजू ताच्या धुवेक आपडटा आनी ती धूव गूण जाता. थोडे फावटी आमी आमचे समस्ये घेवन जेजू लागीं वचा जाय. जायरासाची धूव 12 वर्सांचे. ती स्त्री 12 वर्सां तावन पिडेंत वळवळटा, रक्तस्रावाच्या पिडेंत वळवता. दोनीय 12, ते चेडूं 12 वर्सांचें, ही 12 वर्सां तावन वळटा. दोगांय पिडेस्त. हें संकेत कितें? हाच्या फाटलो अर्थ कळलो. हाच्या फाटलो संकेत जावन आसा पिडेस्त इस्रायल. इस्रायल आतां पिडेस्त जालां. इस्रायल तितलें स्वास्थ्यांतांतल्यान, तितलें बळादीक आसलें, आतां पथका निमती पिडेस्त जालां. 12 वर्सां म्हळ्यार इस्रायलच्यो 12 कुळयो सगळ्यो सांग. एका कुटुंबांत 12 जण पूत भुरग्यांत 6 दुवो 7 दुवो, ते कुटां म्हळ्यार 12 दुवो आनी 12 पूत. ते म्हळ्यार इस्रायलांत 12 कुळयो. देखून त्यो 12 कुळयो सांगता. कोण 12 वर्सां म्हळ्यार 12 कुळयो. इस्रायल सिक्क जालां. इस्रायल पिडेस्त जालां. देवा मुखार इस्रायल पथका वरवीं पिडेस्त जालां. आतां जेजू ताका इस्रायला आपण बरें करचो, ताका जीव दिवचो, परतून पिडेतावन भलायकेक हाडचो, तो वयज जेजू आयला. जेजू वयज जावन ताचो जागो पिडेस्तां सांगता म्हूण सांगता. जेजू म्हणटा हांव वयज जावन आसा, हांव वयज जावन आयलां आनी वयजाचो जागो बऱ्या आसल्या भलायकेवंतांक न्ही, पिडेस्तां सांगता म्हूण जेजू सांगता. इस्रायलाची एक पिडा जावन आसली. इस्रायलाची व्हडली पिडा, इस्रायलच्या व्हडलें पाताक व्हडलें सिकनेस म्हळ्यार काय कल व्हॉट्स सिकनेस. ती पिडा गी ऑनर आनी सेम शेम. ऑनर मान गौरव आनी लज म्हणून ती लजेची पिडा. ऑनर आपूण गौरवंत, तुमी लजेची म्हणून. आपूण मानादीक, आपूण शुद्ध, तुमी अशुद्ध म्हणून. देखून शुद्ध नासले म्हणून. शुद्ध आसले आनी शुद्ध नासले. पयशे आसले, दुडू आसले, दुडू नासले. अधिकार आसले आनी अधिकार नासले. देखून ते आपूण अधिकार आसले, आपूण शुद्ध म्हणचे लेखतले आनी हेरांक लजेक पडाशें करतले. दुबळी फातकी म्हणून तांकां वलयतले आनी अशुद्ध म्हूण लेखतले आनी समाजेंतावन भायर घालतले तांकां. मोगाच्यान ती स्त्री दुबळी नांव नातिल्ली, तिचें नांव बरें तांकां काडून म्हळ्यार ती नांव काडूंक फावनी जाल्ली. दुबळी अशुद्ध समाजेंतावन भायर काडली. तिका नांव समेत दिवन एक स्त्री म्हूण सांगलां. हांगा जायरास अधिकारी, ताचें नांव सांगलां जायरास म्हणून. तो अधिकारी वर्गाचो रुलींग क्लासाक सर्वाल्लो, गौरवाक पात्र जाल्लो, गौरवाचो मानादीक जावन आसलो. तो जेजूकी मान दिता. थोडे मानाचे मनीस हेरांकय मान दिवंक कळटा. थोडे ग्रेस्त मनीस कितले मान दितात. देखून जेजूच्या जेजूकी तो गौरव दिता. जेजू ताका उदारपण दाखयता.
ताका सकडा मुखार तो जेजूक ये आमच्या घरा येवन म्हणजे दुयेक गूण कर म्हणून परत आसतना ताका उदारपण जेजू दाखयता. ताच्या सांगाता मेटांक हाडटा जेजू. तेन्ना करणे भितर काणये भितर एक काणी उपजाता. एक काणी सांगतना जायराच्या घरा वचो म्हणून वाटेर आसतना आनी एक काणी सुरू जाता. काणये भितर काणी ही एक मातेवाच्या वांजेलाचें एक विशेश देणें. काणये भितर काणी आनी एक काणी सुरू जाता. एक काणी सुरू जावन अर्दी येताना नोयच एक काणी सुरू जाता. ती अशुद्ध स्त्री देखून तिणें कितेंय आपडल्यार तें अशुद्ध जाता. एक अशुद्ध स्त्री जाल्यार तिणें आमकां आपडल्यार आमी अशुद्ध जाता. हे नियमशास्त्रा प्रकार आसा, लेवीशास्त्रांत आसा. देखून धर्मशास्त्रांत आडवरली करणी करूंक ती निर्धार घेता. म्हळ्यार तिका धर्मशास्त्रान सांगलां तूं अशुद्ध जालें, रक्तस्राव आसा तुका, देखून तुवें थोड्या आपडून जो म्हणून. देखून ती धर्मशास्त्रा प्रकार देखून आपडूंक ती भियेता जेजूक आपण. पूण ती धैर्यकाण येता. धैर्यकाण आपड नासल्यार म्हजें रगत वळोवंक आसता, म्हजी पिडा कंटिन्यू जाता, म्हाका ही पिडा रावाचे गूण जायचे. जेजूक आपडून हांव शुद्ध म्हणटा. आडवरली पवित्र पुस्तकांत आडवरली धर्मशास्त्र आडवरली करणी ती करूंक ती निर्धार घेता आनी जेजूक ती आपडटा. जेजू ग्रेस्ताक माजात दिवचें इल्लें तोडव करता. त्या ग्रेस्ता फाटल्यान आमी जाल्यार कितें, तो ग्रेस्त, तो अधिकारी, तो पावरफूल आनी तो पयशादीक म्हणून ताच्या फाटल्यान दोंत्यालो तूं मागीर हे स्त्रिये म्हणटालो. जेजू तशें करिना. ग्रेस्ताक माजत दिवची इल्ली तोडव करता. ताका माजत दिवंक इल्ली तोडव करता, मागीर येता म्हणटा तोडव करता. आनी ह्या दुर्बळे अशुद्ध स्त्रियेक तिच्या गरजांत जेजू तुर्तान पावता. तो सोलो तिसो भावार्थ जावन आसलो. जेजून तिका तुर्तान ताका तिचेची गोवन पळोवन ताचेची सकत वळोवन तिका गूण करचो, तो सोलो तिसो भावार्थ जेजू तिचे थंय पळयता. जेजू आपडटा तिका, जेजूक ती आपडटा आनी जेजू ती आपडटा आनी ती बरी जाता. तिची पिडा गूण जाता. मात्र न्ही, तिका शांती मेळटा. शांतीन गारयोस म्हणटा जेजू. शांती तिका दिता, साल्वासांव तिका दिता. निमाण्या आमी आशोंचे सत्नाचो विशय, सत्नाची शांती. देखून शांती देखून तिका दुवे म्हूण जेजू आपडटा. तिच्या भावार्थाक लागून, भावार्थांत आमी जेजूची भाव आनी भयण जाता म्हूण आमकां कोता. बापाची खुशी आमी केल्या भावार्थाची जिणी जियेतना आमी जेजूची भाव भयणी जाता. तुज्या भावार्थान तुका गूण केलें, शांतीन गारवोस तुज्या भावार्थान तुका गूण केलें म्हणटा जेजू. आमचे गांवान आतां उपरांत परत जायरासाची फाटीं परता. जेजूचो थोडो चड जालो, जेजूचो थोडो इल्लोसो चड जालो. चली मरता म्हणून तांचे घरची येवन जायरासा सांगतात, मेस्त्री कित्याक तुका कश्ट येताय. ते अधिकारीक सांगता, देखून मेस्त्री कित्याक तूं कश्ट येताय, तुजें धूव मरण पावलां, देखून तूं मेस्त्रीक कित्याक कश्ट येताय दिनाका, सोड मेस्त्रीक सोड आनी फाटी तुजी धूव मेला म्हणटा. त्या स्त्रिये बरी तुकाय तुजे तें फातीन येजे म्हणून जेजू वाटेरच जायरासाक सांगता. त्या स्त्रियेक तिचे थंय भावार्थ आसलो. त्या स्त्री ते देखून हांगा जेजू त्या स्त्रिये थंय व्हरतो भावार्थ आसलो. हांगा जेजू तसलो भावार्थ जायरासाच्या काळजांत येजे म्हणून जेजू उलो दिता. जेजू चलयेक जिवांत उठयता. हें दाखयता भावार्थाक एक इस्स एक तिस्स एक म्हणली वाट ना मोगाच्यानो. भावार्थाक इत्स वाट तिस्स वाट म्हणल्या. जेजू आमच्या दिसपडत्या जिणेच्या कश्टा परिस्थितींत आमकां तो आपडटा. आमच्या कश्टा परिस्थितींत आमकां जेजू राखोवन आसा. आमी ताका मेळोवंक घेवचें. आमी त्या परिस्थितीन जेजू मेळोवंक घेवचें. जायरास ताच्या कश्टाच्या परिस्थितीन जेजू मेळोवंक आयलो. ती स्त्री जेजूच्या कश्टांत जेजूक मेळोवंक आयली. जेजू आशेता तसो वांटो आमी स्विकार करचे. जेजूच्यो वांटो आमी स्विकार करचे. आमी खालत्या काळजान भावार्थान बरिल्ल्या वेळी जेजू ताची उतरां तो सांगता. आमी केदाळ भावार्थ खालत्या काळजान भावार्थान बरोवंक जेजूक तें दिश्ट घालता. जेजूक भावार्थ आमच्या पिड्येंत, आमच्या कश्टांत, आमकां काम नासल्या वेळार, आमचीं भुरगीं परिक्षेन पास जायनासल्या वेळार,
आमच्या कश्टांच्या परीक्षेंत आमची पिडा गूण जायनातल्या वेळार, आमचें बेंबिरांत आमचें तें सडल्या वेळार, आमची तकली पडपड जाल्ल्या वेळार, आमचे संबंद तुटुल्ल्या वेळार, शेजारच्यानी आमच्या मदें संबंद नासल्या वेळार, मोगाच्या मनशीन देवा दिवन जाल्ल्या वेळार, हर एक टायमार आमी खंयची बेजारांत पडल्या वेळार जेजू आम सादर म्हणटा थाली ताकूम म्हळ्यार धाकटुल्या चेडवा उठ, लिटल गर्ल गेट अप, लिटल गेल गेट अप, धाकटुल्या चेडसलये उठ तूं म्हणटा थाली ताकूम म्हणटा. देखून आमी बावडटान जेजूचे दिश्ट घाल्या पुरो, जेजू आमचो हात धरता म्हणटा उठ म्हणटा. आमी पडोवंक पुरो आमच्या खंयच्या एका सवयेंत पियोवण्याच्या एकेल्या सवयेंत पडोवंक पुरो. जेजूचे दिश्ट घाल्या जेजू थाली ताकूम उठ म्हणटा, आदल्यान पळयना उठ म्हणटा आनी आमकां कुरपेच्या आद्यानी भरता. आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार, दुडवाचे रिणाचे कश्ट जाल्ल्या वेळार, आमच्या जाग्याचेर कश्ट जाल्ल्या वेळार, कुटुंबाचे संबंद तुटुल्या वेळार जेजू 3 उतरां म्हणटा थाली ताकूम म्हणटा आनी लिटल गर्ल गेट अप म्हणटा, लिटल गर्ल गेट अप, धाकटुल्या चेडवा उठ म्हणटा. आनी अशेंच वता त्या पुनर्जीवनपण ताची पुनर्जीवनपणाची रूस त्या चेडवा, जेजू ताच्या पुनर्जीवनपणाची रूस त्या चेडवाक दिता. कळ्ळें बाग त्या चेडवाचें, ताच्या पुनर्जीवनपणाची रूस ह्या संवसारांत ती रूस त्या चेडवा साकोवंक दिता. मोगाच्यानो सगळीं सांगतात की तिका उपकार कर पडनातल्या वेळी, तिका मोगाच्यानो सगळीं संगती तिका उपकार पडनातल्या वेळार, सगळीं संगती तिका उपकार पडनातल्या वेळी जेजू त्या स्त्रियेक सांडिना. सगळीं संगती उपकारा पडनात, त्यो संगती उपकारा पडनात, थोडे आमचे पयशे दुडी उपकारा पडनात, थोडे फावटी आमची सेविंदेरी आमकां उपकारा पडनात, थोडी इश्टा मंत्रां आमकां उपकारा पडनात. सगळीं संगती उपकार पडनातल्या वेळी जेजू त्या स्त्रियेक सांडिना, जेजू सांडिना. सगळीं संगती आमकां उपकारा पडनातल्या वेळी जेजू आमकां सांडिना म्हणून हांगा वांजेलांत आज आमकां कळटा. ती स्त्री बावडटान जेजू सरची परतना हांगा आमकां एक लिसांव आसा पिडे शिडेंत, कश्टांत, नश्टांत आमी पातयेनीन जेजू थंय परतना, आमी कश्ट नश्टान जेजू थंय परतना जेजूची ती गूण करची सकत, आदार दिवची सकत, बोळ दिवची सकत ती आमचे थंय वळटा म्हूण. आनी आमकां कश्ट येतना जेजू थंय आमी परता जाय म्हणून, पयलीं आमी परता जाय जेजू थंय म्हणून हें लिसांव आमकां दिता. दुसरें लिसांव जाता तिणें दिल्ली साक्स, आमी वेंग मारी जाय. तिणें दिल्ली त्या स्त्रियेन दिल्ली साक्स आमच्या जिणेंत आमी वेंग मारीचें, आमच्या काळजांत तें दवरून काडचें. ताचेशी परतोवचें म्हळ्यार जेजूची खुशी करची, तें गरजेचें म्हणून आमी पातयेवचें. तें जेजू तें पातयेवं म्हळ्यार जेजूची खुशी करूंक हांव ताचेशी परता म्हणून हें गरजेचें. आनी अशें म्हळ्यार आमच्या परिस्थितींत जेजूची खुशी करची, विंसवणी करची. म्हजी खरी परिस्थिती जावं दी, आमी विंसवणी करचें, जेजूची खुशी करची, विंसवणी करचें, जेजूची खुशी करची, विंसवणी करचें. म्हजें तें खंयले कश्ट आयिल्ल्या वेळार, समस्या आयिल्ल्या वेळार, म्हाका आटावंक जायनातल्या वेळार जेजूची खुशी करची, विंसवणी आमी करचें. जेजू तें म्हजी खुशी न्ही बागार जेजूची करची विंसवणी आमी करची. आमच्या समस्यांनी मात्र न्ही, ताचेशी परतोवचें मात्र न्ही. आमचे समस्या आयिल्ल्या वेळार, कश्ट आयिल्ल्या वेळार, भलायकी बिगडल्या वेळार, आमकां कश्ट तुफान मारल्या बरें आमकां मारल्या वेळार आमी जेजूची परतोवचें मात्र न्ही बागार आमकां जेजून आशिर्वादांनी भरिल्ल्या वेळार, आमकां बेसावांनी भरिल्ल्या वेळारी आमी जेजू तशेन परता जाय. जिणेच्या हर एका संगतींनी जेजू जाप दिता. खरी तुजी जेजू थंय व्हरूंक नजो जाल्लो खरो समस्या आसा. आमचे पियोवनेच खरी एक समस्या जावं दी, आमचे कश्ट जावं दी, आमची पिडाशिडा जावं दी, या आमच्या कुटुंबांत एकामेका मदें समाधान ना, उलाण येना, खोलो समस्या जावं दी. शेजाऱ्या मदें काम करच्या जाग्यार आमकां खरी जावंक पुरो. एक बरो जगतो मनीस आमकां आदार दिवंक मेळना, थोडे फावटी एक जगतो मनीस आदार दिवंक मेळना. थोडे फावटी ओलो मनीस आमकां जगतो मनीस मेळटा, आदार दिवचो जगतो मनीस मेळटा. आमचे पुरो समस्या पयस जातात. तो सजगता आमकां आदार दिता, अयलें चिंता दिता, कुमो करता. त्या वेळार आमी आमच्या कश्टांतल्यान भायर येता. देखून जेजू थंय व्हरूंक नजो जाल्लो कसलोय ना, समस्या कसलोय ना. हर एक समस्या जेजू वरीच जेजू जाप दिता, जेजू आमच्या गरजान पावता.
म्हणल्यार चिन्न आनी ताचेचें वसाचें हर एक हांव परिस्थिती कहली परिस्थितीचेर हांवें जेजू लागीं येताना जेजू लागीं हांवें चिंतचें घालें म्हळ्यार जेजू म्हाका पावता म्हणली चिन्नां मतीं दवरून हांवें साक्रमेंताच्या आराधना घेचें. जेजू आळेतले म्हजे लागीं आतां समाज येतात, तांचो समाजो आमचो समाजो त्या भुरग्यांच्यो पास जायना म्हणलो समाजो हीं भुरगीं भियेतात म्हणलो समाजो हे सगळ्यांक ताका त्या भुरग्याक काम ना 6 म्हयने तावन घालपांता काम ना हे समस्या कोणाक हांव मागण्याक येताना हर एक दीस हांवें चिंतचें म्हणजे चिन्नां जावन आस जेजू जाप दिता. जेजू ताका जाप दिता. हर एका दिसा पातयेन आमी ताचें आंग वस्तूर आपडी जाय. हर एक दीस आमी पातयेन त्या स्त्रियेन जेजूच्या आंग वस्तूर आपडल्या बरी आमी हर एक आमच्या पिडे शिडेन आमच्या कश्टांत आमच्या समात्यांत आमच्या रिणांत आनी आमच्या खऱ्या एका समस्यांत आमी जेजूचें आंग वस्तूर आपडी जाय. म्हणजे आमचें वर्तन परिवर्तन जायचें. आमच्या वर्तन जेजू थंय वसनांतलें वर्तन आपलें तें परिवर्तन जावन जेजू लागीं जेजू उलोवंक मातशें वर्तन जायचें. आमचो राग बेजाराय खंत बेजाराय आनी न्हिदचें मागणें म्हण आसा न्हिदचें आनी मागणें कित्याक म्हाका मागलें मेळो ना म्हूण ओलें आमचें वर्तन तें आमचें वर्तन परिवर्तन जायचें. म्हळ्यार आमी मुखार वसाचें. हर एका दिसा आमचें काळीज आमचें थंड मन आमची खुशी आमचो आत्मो ताचे लागीं परता जाय. खाली म्हजीं उतरां मात परताले पावना म्हजें काळीज म्हजें थंड म्हजें मन म्हजी खुशी म्हजो आत्मो जेजू लागीं परता जाय. आमकां बरें जाल्ल्या वेळी पयलीं आमी ताका हरसितांव आमी हरसिताय. म्हाका बरें जाल्ल्या वेळार हात वयर घालून जेजूक हरसिचें. मागीर आमच्या बियाच्या परिस्थितींत आमी वद्दाडटाना ताचेशी परतात हांव. पूण बेसांव उपकार मेळिल्ल्या वेळारी ताचेशी आमी परतात हांव गी. आमकां उपकार मेळ्ळ्या वेळार आमकां बेसांवां मेळ्ळ्या वेळार आमी जेजू थंय परतात हांव गी. एक आमी विमारसो करचें आमच्या जिणेचो. पातयेल्यार खुरपेचीं बेसांवां गळसीत हांव. पातयेल्यार आमी जेजूचेर पातयेनी दवर आमच्या कश्टा परिस्थितींत आमच्या समस्यांनी जेजू थंय आमी परतल्या वेळार आमी जेजूचीं खुरपेचीं बेसांवां गळसीत हांव. आमी जेजूचीं खुरपेचीं बेसांवां आपणयता हांव. देखून म्हाका उडास येता आमी कश्टांच्या वेळार जेजू थंय परतिल्ल्या वेळार जेजू थंय परतल्या वेळार आमी जेजूचीं बेसांवां आपणयता म्हणल्याक एकेदाळ चिंतना आनी ह्या स्त्रियेचें जेजूक ह्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन जेजूक आपडलें तें नियाळटा आसतना आनी जेजूनक आंग वस्तूर आपडल्या वेळार जेजूची गूण करची सकत जेजू थंय व्हडली. जेजू म्हणटा म्हजी गूण करची सकत म्हजे थंय व्हडली म्हणून. ती जेजूची गूण करची सकत आमकां हर एक दिसा वळाचें. हर एका आस्पत्रे येताना वांजे लावन नियाळून येता. जेजू तिणें आपडलें तुका ह्या म्हज्या भयणीनी बावडतान तुका आपडलां आतां. तुजी गूण करचे सकत तिच्या ह्या कुडांत वळोवन दी, तिच्या आत्म्यांत वळोवन दी, तिच्या शरिरांत वळोवन दी, तिच्या काळजा मनांनी वळोवन दी. तिका गूण कर जेजू. ह्या पिडेंत हांव तिका उठय म्हणून हांव मागतां. देखून कोणीय गल्फांतान फोणां केलीं, अमेरिका युरोपांतान फोणां केलीं, ऑस्ट्रेलियांतान फोणां केलीं, पयलीं हांवें उडास हाडचो हें तिणें बावडतांत आपडलें. आनी तांचे कडेन उलयतना सांगता आत्तां इटलींतान फोण आयलें अण्णा म्हणल्या एकल्यान अण्णा पात्रुणो म्हणल्यान एकल्यान फोन केलें म्हाका. तिकाय समस्या आयल्या, तिकाय एक प्रॉब्लेम आयला पोटांत आनी ताचे परिक्षेक धाडलां. आज रिपोर्ट येवंक माग म्हूण तिणें फोन केलें. हांवें तिका तितल्यान म्हळें त्या स्त्रियेन जेजूक बावडताच्या बोटान तिका आपडलें. जेजूक बावडताच्या बोटान ती जेजूच्या आंग वस्तूर आपडलें. आज आमी बावडतांत जेजूक आपडया ताच्या आंग वस्तूर आपडया आनी जेजू खंडी जावन जेजूची गूण करची सकत त्या स्त्रिये थंय व्हडल्या बरी रक्तस्रावाच्या स्त्रिये थंय व्हडल्या बरी तुज्यान म्हज्या कुडीन ती वळटा म्हूण हांवें तिका सांगलें. देखून पातयेल्यार आमी मागिल्लें आमी गळसीत हांव. पातयेन आमी जेजू थंय म्हळ्यार जेजूचीं कुरपेचीं बेसांवां ती गूण करची सकत आमी गळसीत हांव आमी आपणयत हांव. मोगाच्यानो जर्मनींत त्या कम्युनिस्टाच्या वेळार हिटलराच्या काळार जायत्यो युगर्ज्यो ध्वंस केलो आनी मिलिटरी थंय त्या कम्युनिस्टांक दोंडावन व्हरतली आनी ते कम्युनिस्ट सोडून दवरले. ह्यो युगर्ज्यो पुरो हळ्ळेन त्यो युगर्ज्यो पुरो परतून एका हळ्ळेक ते येता आसतना तांणी व्हडली इमाज पडोवन आसली इगर्जे मुखार फुटयली. तांकां दिसली जेजूच्या काळजाची. जेजूच्या काळजार जेजून हातून धरली इमाज तांकां ती पळोवंक मेळ्ळी. तांकां कठीण दूख जालें. ताका बावडतेचे ते कथोलीक थोडे आसले तांकां मस्त दुखलें आनी प्रोटेस्टंट कथोलीक सोजरांनी सांगाता मेळ्ळें जेजूची इमाज आमी घडशी म्हणले आनी सगळ्यांनी जेजूची इमाज सगळी घडशिली. जेजूचें तोंड जेजूचे गाल कुडके जावन पडुल्ले तांणी घडशिले. जेजूचें आंग घडशिलें आनी पांय घडशिले आनी जेजूची इमाज तशीच दवरली. तांचे कडेन बँडेडाक म्हूण आसलें प्लास्टर आसलें तें सगळें ताणें घालें जेजूच्या त्या इमाजेक करून इमाज उबी केली.
मागीर ते सोदूंक पडले जेजूचे हात खंय आंत म्हणून, जेजूचे हात खंय आंत म्हणून. दोनी जेजूचे हात नात, हात अशे आसा जाले जेजूचे, दोनी हात नात, एक हातोचो मुखार एक हातोचो फाटीन जेजूचो. म्हळ्यार जेजूचो गूण करूंक त्या स्त्रियेक गूण केल्लो, यात रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक गूण करून या झायरसाच्या दुयेक उठोवचो, तोच हात जेजूचो, एक हात मुखार एक हातोचो जेजूचो. असो दोन ती इमाज आसली. जेजूचो मुखलो हात, दोनी हात नात ते, सोदताना हात नात. देखून ताका वेळ जाता आनी सोदूंक जायना म्हणाले ते. रानांत थंय आंगा प्रसूल जावन खंय उडयल्यात पळयले, खंय गेले तांकां मेळोनात. तेन्ना एकलो आर्टिस्ट आसलो, ताणें पुरा करून ते जेजूचे ते घडसूंक आनी कुडके दिल्या बरी ताणें घडसिल्ले आनी ताका प्लास्टर तांची गाय जाल्या वेळार गायक मारची टेप आसली, तितूंत तो बँडेड आहले, ते बँडेड घालन जेजूक सगळे आंगार बँडेड घालून ताणें ही माज एक सारकी केली, हात ना नेम. तक्षा आनी एक बुदोवंत तांदूळ सोजर आसलो, भारी शिकपी तो. ताणें ताच्या बॅगांतल्यान एक पेपर काडलें, पेन काडलें आनी ताणें बरयलें, आय हॅव नो हँड्स बट युवर्स, आय हॅव नो हँड्स बट युवर्स. तशें म्हूण सांगल्यार म्हाका हात नात, तुजे हातच म्हजे हात, म्हाका हात नात, तुजे हात म्हजे हात म्हणून. म्हाका हातांची गरज ना, तुजे हात आसल्या पुरो, तुजे हातच. देखून जिवांत जेजून आमकां आपडी जाय जाल्यार आतां जिवांत जेजू जिवान जाला. त्या स्त्रियेक संवसार आसतना तिका जेजूची गूण कशी सगत वळ्ळी, त्या झायरसाच्या दुयेक हाताक धरून जेजून उठयलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज जिवांत जेजून म्हाका आपडिचें जाल्यार तें तुज्या मुखांतर म्हाका आपडटा. जिवांत जेजून म्हाका आपडिचें जाल्यार तें तुज्या हातांनी सापडटा. जिवान जेजून तुका आपडचें जाल्यार आनी एकल्याच्या हातांनी तुका आपडिचें. देखून आमचे हात हे जेजूचे हात जायचे, गूण करचे आपडूंचे हात, आदार दिवचे हात जायचे, गूण करची सकत वळचे हात आमचे जायचे, आनी जेजूच्या मोगान भरले हात आमचे जायचे, आनी आदार दिवचे हात, एकामेकाक उमेद दिवचे, एकामेकाक धैर्य दिवचे, एकामेकाक ऊब दिवचे हात आमचे जायचे. तुजे आनी म्हजे हात तसले जायचे. जिवान जेजून आज आपडिचें जाल्यार तुज्या हातांनी म्हाका आपडिचें, म्हज्या हातांनी आनी एकल्याक आपडिचें, ताच्या हातांनी आनी एकल्याक आपडिचें. कोणें आमकां जेजूची आमकां टच मेळ्ळां गे, जेजूचें स्पर्श कोणाक मेळ्ळां गे, ताणें आनी एकल्याक जेजूचें स्पर्श पाशार करीचें. देखून तुका आपडी जाय जाल्यार आनी एकल्याच्या हातांची गरज आसा, ताणें आपडिचें. तांकां जेजून आपडल्यानी, जेजून आमकां कोणाक आपडलां पळय, आज तांकां आमी आपडिचें. कितले निर्गती आहात, तांकां आपडितले कोणी नात. जेजून आपडली आमकां, जेजून आपूण ग्रेस्त जाल्ली आमी, जेजून आपूण बळवंत जाल्ली आमी, जेजून आपूण दादोश जाल्ली आमी, जेजून आमी वर्तीन जाल्ली आमी, आनी एकल्या आपडूंक फाटीं करता हांव कित्याक? देखून जेजून म्हाका आपडलां जाल्यार जेजू अशें येता, हांवें म्हजे हात जेजू जिवान जेजूचे हात जावन हेरांक आपडिचे म्हणून. मादर तेरेजान कितल्या जाणांक आपडलें, कितल्या जाणां मार्गार पडल्या त्या बाळशांक तिच्या हातांनी हाडून उगोवन शिशुभावनान दवरून. कितले तांतूं धाकटेर जाल्यात की, कितले तांतूं मास्टर जाल्यात की, कितले तांतूं नर्सां जाल्यात की, कितले जाणां टिचरां जाल्यात की. देव तूं जाणा, देव जाणा. तिणें वाडयल्लीं भुरगीं आज कितले याजाक जाल्यात की, कितलीं रिलिजियस जाल्यात देव जाणा. देखून तुका तुजी खंयची तुका आपडी जाय जाल्यार कोणाची तुवें कोणाक आज आपडिचें म्हूण पळय. जेजूची कृपा तुका वळाचें जाल्यार, जेजूक आनी एकल्याची कृपा वळची गरज आहा. तुमची आज हांवें कोणाक आपडची गरज आहा म्हूण खर एका दिसा आमी म्हळ्यार आमी जेजूक आपडिचें. जेजूक आपडल्या क्षण जेजूची गूण करची सकत वळटा. जेजून आमकां आपणची सकत म्हज्या आंगान काळजान भरल्या क्षण आनी एकल्या आपडूंक हांवें तयार जायचें. देखून तुवें आज हांवें तुवें कोणाक आपडिचें गे म्हळ्यार आज नियाळ करया. निमाणें जेवणार जेजू जेवणांतावन उठलो आनी म्हणालो, निमाणें जेवणार आसतना जेजू उठलो आनी म्हणालो, हीं उतरां म्हाका मस्त मोगाचीं, सुरूतावन आज पर्यंत वर्द मेळच्या पयलें तावन सुद्दां म्हाका हीं उतरां म्हज्या काळजांत आहात. जेजू निमाणें जेवणार उठता आनी म्हणटा, जसो हांवें तुमचो मोग केलो गी, तसो एकामेकाचो तुमी मोग करा. जुवांच्या वंजेलांत 13 अध्याय 13, 30 आनी 4 श्लोक. जसो हांवें तुमचो मोग केलो गी, तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हणून. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी कोणाचो मोग करचें? जेजून आमचो मोग केला. तो मोग आमी हेरांक दिवन तांची पिडा, तांची कंत बेजाराय पयस करूंक, तांचो काळोख दवंडोवंक उजवाड मेळ्ळे आमी तांचो काळोख दवंडोवंक, तांकां आदार दिवंक कोणाची आज आपडची गरज आसा म्हूण आमी चिंतून पळया. मोगाच्यानो, एक दी आमकां एका आमच्या गोंयांत आसता आसतना थियोलॉजी करता आसतना आमच्या फादर विन्सेंट लोबो म्हूण आसलो.
विन्सेंट लोब म्हूण आसलो आनी ताका ती पीड आयली म्हणून जालें पीड आयली म्हूण जाली ताका पळयतना ताप येता गूण जायना ताप येता गूण जायना त्या दाळा ताचो रिपोर्ट धाडलो ताच्या दाक्तेरान ताचें रगत खाण परिक्षेक करून पळयलें तें कॅन्सर म्हूण ताका भोगलें देखून तांणी बंबय धाडलो तो टाटा आस्पत्रेक तसो रिपोर्ट धाडलो परतून रगत खाण परिक्षेक धाडलें आनी थंय न्हू रिपोर्ट येवचो दीस आमी रावंक नासल्या एक दीस तो रिपोर्ट आयलो आनी पोस्टाचेर आयलो आनी तातना आमच्या वडिलांन रेक्टरान तो उक्तो केलो आनी वचून सांगतना फादर विन्सेंट तुका आनी 1 वर्स कांय जायना म्हणान दाक्तेरान तुका 1 वर्स कांय जायना म्हूण आनी त्या आयका लक्षणां फादरा म्हणालो 1 वर्स कांय जायना ते 1 वर्साची गरज म्हाका न्ही त्या 1 वर्साची गरज कोणाक एक आसा ताच्या खातीर कोणागी हांवें आपणूंक आसा कोणाचें जिवन हांवें आपोवन तें नंदन करूंक आसा कोणाच्या कश्टांत गरजांत हांवें पावोवंक आसा कोणाक हांवें आदार दिवंक आसा कोणाचें दुख हांवें पुसूंक आसा त्या हातांनी देखून म्हज्या खातीर म्हज्या बऱ्यापणा खातीर 1 वर्स म्हाका दिवना कोणागी त्या 1 वर्साची गरज आसा देखून देवान म्हाका 1 वर्स दिलां म्हणून आनी ताचे उपरांत आमच्या त्या फादराबान केल्लीं बरीं कामां गरजेवंतां पावल्ली रीत कितल्या जाणांची दुखां तांणी पळयलें सैरीक करून गी कोणाकी पत्रां बरोवन काम करून दिवन येताला बंबय काम करून दिवचें जालें त्या वेळा देखून काम नातल्यांक काम करून दिवन सैरीक नातल्यांक सैरीक करून दिवन आनी कुमक जाय जाल्यार शिकपाक कुमक दितल्यांक कुमक पिडेस्तांक वखदां दिवच्या बरी करन आदार दिवच्या बरी करन कितल्या जाणांक फादराबान बरें केलें देखून निमाण्या जेवणार जेजून म्हणलीं उतरां जसो हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा जो हांव 13, 30 आनी 4 आमी एक सगळ्यांचो मोग करया आनी देवाच्या बेसावाक पात्र जाया आमेन.